कब्रस्तानाची संसदा वयलो झोन बदलपाची मागणी नगरसेवक आणि थळाव्यांनी परतून लावन धरल्या। मंत्रिमंडळ बदलला, प्रमोद सावंतच परतून मुख्यमंत्री जाला। देखून मुख्यमंत्र्यान दिल्ले उतर पाळचे आणि मुसलमान भावांक न्याय मिळवून दिवचो अशें तांचें म्हणणें। विधानसभा वेंचणूक जावचे आदीं जानेवारींत कब्रस्तानाचो झोन बदलचो अशें मागत मडगांव पालिकेचो नगरसेवक महेश आमोणकार उपोशणाक बसलेलो। त्या वेळार तिची मागणी पूर्ण करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताका उतर दिल्लें। त्या उपरांत तेणें उपोशण सोडलेलें। आतां मुख्यमंत्री पदार परतून सावंतच आयला, देखून ताणें दिल्लें उतर पाळचें अशें नगरसेवक आनी थळावे मागतात। तशेंच ताणें म्हाका एश्योरन्स दिल्लें त्या फाटीं आतां परतो मुख्यमंत्री तोच जाल्लो आसा, ह्या अभिनंदन नाका। आनी तातूंत ताजे कडेन मागता की जेन्ना ताणें म्हाका एश्योरन्स दिलें की DMAक सुद्दां आपूण ताणें सांगिल्लें हाचेर स्टडी करची म्हणून, कित्याक संसदेचेर तो झोन चेंज करपाचो म्हणून, कित्याक तो झोन चेंज करून थंयसर एटलिस्ट त्या मुस्लीम बांधवांक म्हाज्या कब्रस्तान दिवचें म्हणून। कित्याक आतां TCP मिनिस्टर चेंज जाल्लो आसा, आमचो माननीय विश्वजीत राणे जाल्लो आसा, हांगा SGPD आमचो दाजी साळकार जाल्लो आसा मडगांव चेअरमॅन, म्हणटूच तांकां फक्त सांगपाक जाय, कित्याक तांकां दुसरे लोक मिसगायड करपाक शकता। कित्याक कब्रस्तान म्हणटा तें आमचो आग्नेल फर्नांडीस CEOन सुद्दां सांगलां, कित्याक संसदेचेर दिल्ल्यान थंयच तें जावपाक जाय, कोर्टाक सुद्दां ताणें बरोवन दिल्लें आसा। आनी जे कब्रस्तान ते खारेमनार करपाक सोदताले ते हांव अजून सांगता ते पडटा थोडे विलेजीन, ओन्ली 25% पडटा आमच्या सिटी एरियेन। आनी फक्त त्या जाग्याच्या लोकांचे, म्हणजे गरीब लोकांचे पयशे घेतिल्ले आसा त्या लोकांचे अजून पयशे मेळूंक ना। ते अजून लोक एज अ कावन्सिलर येवन म्हाका सांगतात। म्हाजी फक्त मागणी आसा, एक तर हांव त्या लोकांक CMA कडेन वतलो घेवन मुख्यमंत्री कडेन, ना जाल्यार एक तर दुसरें म्हटल्यार कोणें पयशे घातले दारान म्हणचे पडटा। 6 जानेवारी 2021 आमी हांगसर आंदोलन केल्लो आनी मागीर आमकां CMAन आपयल्लें। ते प्रमाणे CMAन आमकां सांगलेलें, DMAक बी सगळ्या इंजिनियराक सांगलें, आपूण सांगलेलें आतां हे दिसांनी इलेक्शन चालू आसा कितें, आनी तांकां तेणें सांगलेलें हो झोन चेंज कर म्हणून। म्हाका 100% हें आसा की तेणें हे म्हयन्या भितर झोन चेंज जातलो आनी कब्रस्तान आमच्या हातीन मेळटलो अशें आमकां सगळी खात्री आसा। खारेबांदाच्या कब्रस्ताना खातीर 16 कोटी येवपाचे आसात, ताचो उपेग कब्रस्ताना खातीर करचे नात। दुसरें, खारेबांदच्या लोकां कडल्यान कांय जाण पयशे घेवन मेकळे जाल्यात। तांणी ते परत तांकां दिले ना जाल्यार तांचेर FIR दाखल करतलो अशी शिटकावणी महेश आमोणकारान दिल्या। फायलदान तांकां अरेस्ट करपाची मागणी करतलो ना, कित्याक ते पयशे जे आसा पळय न्ही आतां घेवपाक सोदता तो ऑलरेडी 16 कोटी काय कितले 5 जाण खारेबां येवपाचे आसा। हे पयशे कब्रस्तानाक ते कोण घालचेच ना, 100% हे पयशे त्या लोकांक दिवपाक सोदता। पण हांव म्हणटा ह्या लोकांचे पयशे ह्या लोकांनी खाल्ल्या आनी आमचे जे सरकारचे पयशे करून तुमी तांकां कित्याक दिताले? हांव म्हणटा तांचे पयशे दिया न्ही पयलीं गरिबांचे। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।